देवाचें उतर आमी आयकुया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळी 3 तावन 12. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसोन आसता ताचे शीस ताचे सरचें आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी, सर्गीचें राज तांचें. रुदान करतात ती कितली भागी, देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळी कितली भागी, पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणेतात ती कितली भागी, ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली भागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदणी भोगतात ती कितली भागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक, दगदणी भोगूंक आनी सर्व तरांची घटपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाचें उतर हें. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मोगल टीव्ही प्रेक्षकांनो, आज आमी सुमेस्त सांता भक्तांचें फेस्त संभ्रमता. नोव्हेंबराची 1 तारीख तशेंच नोव्हेंबराची 2 तारीख ही आमकां भोव मोगाची. आज सुमेस्त सांता भक्तांचें फेस्त, फाल्यां सुमेस्त सरल्ल्या भावार्थ्यांचें फेस्त आमी संभ्रमता. थोड्यांनी म्हणचें आसा नोव्हेंबराची 1 तारीख सांताचें फेस्त आनी नोव्हेंबराची 2 तारीख फातक्यांचें फेस्त म्हणून. हें सारकें न्हय. आज आमी संभ्रमचो हो संभ्रम कळीत आसल्या आमकां आनी कळीत नासल्या सर्व संतांक मान करचो दीस. इगर्जमातेच्या कॅलेंडरांत जायते सांत आनी सांतिण्यो आमकां पळोवंक मेळटात. पूण जायते सांत ह्या सांतिण्यो आमकां कळीत नात. पूण ह्या सुमेस्तांक मान करूंक, तांकां गौरव दिवंक आनी तांचे तावन आमच्या सालत्या जिविताक लिसांव शिकोवंक हो एक व्हरतो अवकाश आनी संदर्भ. नोव्हेंबराची 1 तारीख सांता भक्तांचें फेस्त आमकां मात न्हय, प्रोटेस्टंट आमच्या भाव भयणींकी हें फेस्त ते संभ्रमतात. इगर्ज मातेंत हें फेस्त, सुमेस्त सांता भक्तांचें फेस्त 4थ्या शतमानांतावन प्रारंभ जाता. पूण विशेश कितें म्हळ्यार सुरवेर 4थ्या शतमानाच्या सुरवेर हें फेस्त प्रारंभ केल्ल्या वेळार सुमेस्त सांता भक्तांचें फेस्त म्हणून प्रारंभ केल्लें न्हय, बगार सुमेस्त मार्तिरांचें फेस्त म्हणून हें प्रारंभ केल्लें. मार्तीर म्हळ्यार क्रिस्ताक साक्ष दिल्ले व्यक्ती. ग्रीक भाशेन मार्तुरियोन म्हळ्यार साक्ष म्हणून अर्थ. तर क्रिस्ताक साक्ष दिल्ले व्यक्ती सर्व सांत. सुमेस्त मार्तिरांचें फेस्त न्हय केवल रगत वरायिल्ले, क्रिस्ता खातीर रगत वरावन आपणाचो जीव दिल्ले मात्र न्हय, बगार क्रिस्ताक साक्ष दिल्ले सर्व व्यक्ती सांत म्हणून सुमेस्त मार्तिरांचें फेस्त नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर प्रारंभ जालें. उपरांत 7व्या शतमानांत बोनिफास चवथो पाप साहेब हो कितें करता, रोमांत आनी आसपासच्या गांवांत सरिल्ल्या सर्व भावार्थांचीं हाडां जमो करून चड 30-35 लोड हाडां म्हूण सांगतात चरित्रेकार. ती हाडां हाडून
पांतेऑन म्हणल्या एका टेम्पलांत तो अणपुरता आनी हें पांतेऑन टेम्पल सांता भक्ताच्या उगडासाक सोमेस्त सांता भक्ताच्या उगडासाक एक पुणशेत म्हणून नमियारता आनी अशें 4थ्या शतमानांत प्रारंभ जालें हें मार्तिरांचें फेस्त 7व्या शतमाना उपरांत सोमेस्त सांता भक्तांचें फेस्त म्हणून संभ्रमूंक बोनिफास चवथो पाप साहेब आदेश दिता. भाव भयणीनो, सुरविल्ल्या काळार एकल्याक सांत म्हूण पसारोंक संपें आसलें. एक व्यक्ती अंतरले उपरांत जर लोक ताका सांत म्हणून आपयतालो, पॉप्युलर एक्लेम म्हणटा आमी, जर सबार लोक ताका सांत म्हणून हो आमचो सांत सरकार आसा म्हणून ते उलो करता जाल्यार उपरांत तो सांत म्हणूनच ह्या सांतीण म्हणूनच तांकां प्रगट करतले. पॉप्युलर एक्लेम म्हणटा आमी हाका. थोड्या वर्सां उपरांत या थोड्या शतमाना उपरांत बीस साहेबाची परवानगी जाय आसली एकल्याक सांत ह्या सांतीण म्हणून प्रसारूंक. ही गजमातेंत पयले फावटी पाप साहेबान एका व्यक्तीक सांत म्हणून पसारलें 993 इस्वेंतावन प्रारंभ जाता. 993 ह्या इस्वेतावन पाप साहेब एका व्यक्तीक सांत म्हणून प्रसारचे रीत इगज मातेंत प्रारंभ जाता. आनी आमी जाणां फाटल्या 3 या 4 शेकड्यांतावन पाप साहेबान सांत म्हणून पसारची ती रीत मस्तो त्रासाची जाल्या. इट्स अ लॉंग प्रोसेस. मस्तो अध्ययन मस्तो पुरावे सोदून एका व्यक्तीक सांत म्हणून इगज माता पसारता. ह्या दिसांनी ह्या वर्सांनी आमी जाणां कोडयाळांत बेत्तनी मेळसो घडणार मोन्सिन्योर रायमंड मास्करेनास हाकाय सांत म्हणून प्रसारची रीत ह्या दिसांनी चलोवन आसा, ह्या वर्सांनी चलोवन आसा. तर एक सांत म्हळ्यार कोण म्हाकाच्या भावान आनी भयणीनो? साद्या उतरांनी संप्या उतरांनी सांगचें तर सरकार देवाच्या राजांत संतोषान स्तुती करचे सर्व व्यक्ती देवाच्या राजांत आसचे ते आमी सांत म्हणून म्हणटा. उगडापण ग्रंथाच्या 7व्या अध्यायांत लिखिल्ल्या उतरांच्या आदारान हें आमी समजता. उगडापण ग्रंथांतलो 7वो अध्याय वळी 9 आनी 10. हें जातस कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकाचो जमो हांवें देखलो. तातूंत सर्व देशाभासांचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी खासा ताळे घेवन शेसानांनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळान बोबमान म्हणटालो, तारान शेसणार बसलेल्या आमच्या देवा तावन, तारान शेळये तावन. तर हे व्यक्ती जे देवाच्या राजांत ख्रिस्ता समोर देवाची स्तुती करतात, भजन करतात, हे शेळयेच्या रक्तातावन तारण मेळिल्ले, साल्वासा मेळिल्ले व्यक्ती. हे आमच्या भावार्थाचें सती. आमी भावार्थानुसार सांता भक्तांचो एकतार कम्युनियन ऑफ सेंट्स. आमच्या चलत्या जिवितांत सांत म्हळ्यार कोण? आमी जायते फावटी चिंतचे आसा एक सांत म्हळ्यार साधारण व्यक्ती न्हय, तो एक असाधारण व्यक्ती, ऑर्डिनरी मनीस न्हय, तो एक विशेष व्यक्ती अशें आमी चिंतचे आसा. आनी जायते फावटी आमच्या चलत्या भाशेन थोडे फावटी एकल्याक तूक लावचें या खोलावचें आसता, अळे तो सांता बरी करता पळय अशें म्हणचें आसा. थोडे फावटी आमी सांगचें आसा भायल्यान रूप सांताचें, भितर कर्तूब देंवसाराचें, अशें आमी आमच्या चलत्या उतरांनी सांगचें आसा. इगज मातेच्या दस्तुरे प्रमाणे एका व्यक्तीक मेल्या उपरांत, अंतरल्या उपरांत सांत म्हूण पसरतात तरी संवसारांतल्या ताच्या जिणेचे वयर आटापून आसा ताचें सांतीपण.
मेले उपरांत अंतरले उपरांत सांत म्हणून इगर्ज पसारता परगडता पूण ताचें सांतीपण ताणें संवसारांत जियेल्ल्या सालत्या जिविताचेर आटापून आसा. तर एक सांत जाता मेल्या उपरांत न्हय पूण मरचे फुडें संवसारांत ताच्या सालत्या जिवितांत. उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांत आमी वाचता देवान आमकां रचलां ताच्या सारक्याचें आनी सुरपायाचें. ही क्रिएटेड अस इन हीज इमेज अँड लायकनेस. देव भाग्यवंत तर ताणें आमकां ताच्या सारक्याचें आनी सुरपायाचें रचलां. तर आमकांय भाग्यवंत जावंक ताणें रचलां. भाग्यवंतपणाच्या त्या कालेतीन ताणें आमकां रचलां. पूण आमी जाणाव आदाम आनी येव आपल्या हांकारान आपल्या कर्मीपणान हें सांतीपण पयस करन देवसराच्या वाटेन समकतात. पूण आमकां हर एकल्याक देव परत परत आपोवणें दिता सांतीपणाक वेंग मारूंक, भाग्यवंतपणाक वेंग मारूंक. वांजेलांत आमी आयकता बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. देवा बरी परिपूर्ण जावंक आमकां आव्हान इन्विटेशन मेळटा. सांत पावल आपल्या पत्रांनी रोमाघरांक जावं कोरिंदकारांक जावं बरयतना सुरवेर म्हणटा तुमकां हांव बरयतां मोगाच्या न्हू सांतीपणाक आपोवणें मेळ्ळेल्यानो कॉल्ड टू बी सेंट्स. तर भाग्यवंत जावंक आमकां आपोवणें मेळ्ळें आसता. भाग्यवंत सांत म्हळ्यार कोण हें आमी समजूंक जाय. तर देवान आमकां कित्याक रचलां म्हणून आमी ल्हान आसतना दोतोर शिकयलो आमी उडास करूंक जाय. देवान आमकां कित्याक रचलां ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत ताचे सांगाता सर्गी सूख भोगूंक. तर मेल्या उपरांत ताचे सांगाता सर्गी सूख भोगूंक जाय तर पयलें ताचो मोग करूंक आनी ताची सेवा करूंक. मोग आनी सेवा एका नाण्याची दोन कुशी. तर मेल्या उपरांत सर्गीचें सूख भोगूंक सांता भक्ताच्या एक तरांत एक जाय तर हांवें ताचो मोग आनी ताची सेवा करप. कसो जावन आसा अत्युत्तम मंदामेंट, ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, लव ऑफ गॉड अँड लव ऑफ नेबर. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. जो कोण आपल्या सालत्या जिवितांत देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग परिपूर्ण तरान करता तो जावन आसा सांत, ती जावन आसा सांती. तर सांत आनी सांतीण जावंक म्हाका आनी तुका हर एकल्याक आपोवणें आसा. जायते सांत व्हडले व्हडले सांत आमी इगर्जेच्या कॅलेंडरार पळयता पूण कळीत नातले जायते सांत आनी सांतिण्यो आमच्या बोगलेन आमच्या कुटुंबान नात की कुजनांत वावर करची एक स्त्री, पिक्कास कोरेंगा काणयोन गाद्यान काम करचो एकलो रैत, आपलें सादें संपें जिवीत जियोन देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करूंक पेसारता. तर तोय आनी ती सांतीपणाच्या वाटेर समकनात गे. तर सांतीपण विशेष व्यक्तीक असाधारण व्यक्तीक मात न्हय, म्हाका आनी तुकाय सांत आनी सांतीण जावंक आपोवणें आसा. कंडिशन इतलेंच देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग परिपूर्ण तरान करचो. जेन्ना आमी देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग परिपूर्ण करूंक पेसारता त्या वेळा आमी खंडीत जावं सांतीपणाच्या वाटेन समकता. तर एका कुटुंबांत आसची म्हजी माम्मी, म्हजो पप्पा, म्हजो आब, म्हजी व्हडली माय, म्हजी आंटी, कोणीय जावं जर आमी समेस्ता देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान समकता आमच्या कुटुंबांत आमचें कुटुंब सांतीपणाच्या पावंड्यार सांतीपणाच्या वाटेन चलता. जायते फावटी आमी चिंतचें आसा सांतीपण म्हाका सांगलेलें न्हय. जर हांव सांतीपणान चल्लो जाल्यार म्हाका उरले हो व्हडलो एक सांत म्हणून कोलायतले असलें भियान थोडे चलचे आसात. फेसबुकार फाटल्या दिसांनी हांवें एक कवन वाचलें. तें इंग्लिशान आसा We need saints without veil or cassock. We need saints who wear jeans and tennis shoes.
We need saints who drink Coca-Cola and eat hot dogs. We need saints who go to the movies, listen to music and hang out with friends. आमकां सांत जाय लोभ घालनातले आनी वेल घालनातले. आमकां सांत जाय आज जीन्स पॅन्ट न्हेसलेले आनी टेनिस शूज घाल्लेले. आमकां जाय सांत कोका-कोला पिवचे आनी हॉट डॉग्स खावचे. आमकां जाय सांत कोण फिल्माक वतात ते आनी कोण आपल्या इश्ट सांगाता भोंवतात ते. सांतीपण सालत्या सादारण व्यक्तींक फावो म्हणलें हें कवन सांगता. कोण सांगतलो हे कवन पापा फ्रांसिसान लिखलेलें म्हणून, आनी कोण सांगतात हें कवन पापा जुआंव पावलो दुसऱ्यान वर्ल्ड यूथ डे वेळार हें लिखलेलें म्हणून. पूण वातिकनांत हें पाप साहेबांनी पापा फ्रांसिसान या पापा जुआंव पावलो दुसऱ्यान लिखलेलें म्हणल्यार पुरावे नात. बहुशा हे एका ब्रेजिलांतल्या एका तरणाट्यान पुर्तुगीज भाशेन बरोवन उपरांत तें इंग्लिशाक तर्जुमो जाला. पूण ह्या कवनांत भोव अपूर्व असो संदेश आसा. आमकां सांत जाय सालत्या जिवितांत सादे व्यक्ती जावन जियेल्ले तरणाटे तरणाटी व्हडां ल्हानां जीन्स पॅन्टां घालची या कोका-कोला पिवची समेस्ता. ह्या कवनाचें निमाणें वाक्य भोव अपूर्बायेचें आसात. वी नीड सेंट्स who are social, normal, friendly and happy. आमकां सांत जाय सामाजीक सादारण इश्टगतीन जिवची आनी संतोष भरीत व्यक्ती. आनी निमाणें वाक्य भोव अपूर्बायेचें. वी नीड सेंट्स who are in the world but who are not of the world. आमकां सांत जाय संवसारांत जिवचे पूण संवसाराचे न्ही जाल्ले. We need saints who are in the world. संवसारांत जिवचे व्यक्ती जाय पूण संवसाराचे न्ही जाल्ले. Who are not of the world. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज समेस्त सांता भक्ताचें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना म्हाका आनी तुका सादारण व्यक्तींक कुटुंबांत जिवच्या सालती जिणी जिवच्या व्यक्तीक मनशांक आमकां सांतीपणाक आपोवणें मेळ्ळा म्हणून संतोष पावया. आनी देवाचो मोग आनी पेलाचो मोग कर हे दोन पाकटे घेवन सर्गीच्या राजाक कुशीन उबया. कित्याक देवाचो मोग आनी पेलाचो मोग कर आमी सांतीपणाच्या वाटेन चलता तर आमी सांत जावन सांतिण्यो जावन देवाच्या राजांत क्रिस्ता मुखार आमी देवाचें भजन करतले. आमची नांवां इगर्ज माताच्या कॅलेंडराचेर परगट जावची नात, प्रिंट जावची नात, पूण जेजू मुखार सदां संतोषान भजन करन आमी त्या कम्युनियन ऑफ सेंट्स भक्तांच्या एकतरांत सांता भक्तांच्या एकतरांत आमी जमो जावन देवाचें भजन निरंतरी करतले. आनी हें भाग तो सुसरेस्पोर देव आमकां फोव करून दी म्हूण म्हजें मागणें. आमेन.